दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मोगाच्यानो, आज हांव तुमचे लागीं मागणे आनी मागणाचे प्रकार हाचे विशीं उलोवंक आशेता. मागणें म्हणल्यार कितें? हांव देवा लागीं मागतां, तें मागणें. आतां हर एका धर्माचो मनीस आपापल्या धर्माचे परंपरे प्रमाणे, आपापल्या देशाचे परंपरे प्रमाणे वा संस्कृतीचे प्रमाणे, भाशेचे परंपरे प्रमाणे देवा लागीं मागता आनी तें बरें आसा. आतां आमकां कथोलिकांक मागण्याचे कितलेशे प्रकार आसात. देखीक आमी तोंडपाशी मागणें म्हणटा. आमचे बापा, नमान मरिये, सतमंतां, मोगाचें विधान, बारवसाचें विधान, दुखीचें विधान, तोंडपाशी मागणें आमच्या घरांनी म्हणटा. तें एका प्रकाराचें मागणें. शिकप नासलेल्या लोकांक हें मागणें भोव उपकारता. कित्याक तांकां चड वाचूंक बरोवंक येना, तांणी तें ल्हानपणांत ते शिकल्यात आनी तें मागणें ती भक्तीपणान म्हणटात आनी आपली भक्ती देवा थंय ती त्या मागण्यांतल्यान दाखयतात. तेच म्हणटात तें पत्त्यान तोंडपाशीच मागणें. बायबल आसा तो आमी वाचलो जाल्यार तेंय मागणें, कित्याक तें देवाचें उतर आमी वाचता, तांतल्यान म्हाका देवाचें उतर समजता आनी हांव देवाचें उतर म्हजे भितर घेतां आनी हांव जियेतां. तेंय मागणें. म्हाका बायबल वाचूंक येना पूण बायबल रेकॉर्डिंग केल्लें आसा आनी हांव तें आयकतां. तेंय मागणें जाता. आमी धार्मीक भक्तीक गितां म्हणटा, तेंय एका प्रकाराचें मागणें. वा हांव धार्मीक भक्ती गितां आयकतां, तेंय मागणें जाता. हांव एक धार्मीक पुस्तक वाचतां, तेंय मागणें जाता. हांव मिसाक वेतां, मिसांत वांटो घेतां, तें मागणें. हांव वोगोच बसतां दोळे धांपून, कांय उलयना, मौन, तेंय मागणें जाता. म्हणजे मागण्याचे विविध प्रकार आसात. आतां आमच्या भारत देशांत हेर धर्मांत मागण्यो करच्यो कांय पद्दती आसात आनी त्यो आमी घेवंक जाता वय अशें थोड्या फावटी क्रिस्तांव मनशांकच दुबाव येता आनी के फावटी त्या मनशांक दिसता तें आमचें तुमी कित्याक घेतलां. पळया, धर्माक आनी संस्कृतीक संबंद ना. क्रिस्तांव संस्कृती म्हण अशी ना. क्रिस्तांव धर्म आसा पूण त्या त्या देशा प्रमाणे, त्या गांवच्या भाशे प्रमाणे संस्कृती वेगवेगळी आसा. आतां तामीळ कथोलिकांची संस्कृती आनी कोंकणी कथोलिकांची संस्कृती एक आसा वय? ना. तशें आमचें जेवण खाण वेगळें आसता, नेसाण वेगळें आसता. एका धर्माचेंच म्हूण नेसाण आसा वय? ना न्ही. आतां कोणें म्हणूंक येताय तें साडी न्हेसची तें हिंदू धर्माचें, हेरांनी न्हेसूं नजो म्हणूंक जाताय. अशें सांगल्यार कोण तें मानून घेवंक तयार आसा? न्हेसणाक आनी धर्माक संबंद ना, खाणा जेवणाक आनी धर्माक संबंद ना. ते सगळे संस्कृतीचो भाग. आतां कथोलिका मदें चड करून ज्या वाठारांत लोक पयलो हिंदू आसलो तो आतां क्रिस्तांव जाला, तांची संस्कृती घेतल्यार तर आदीं ते भजन करताले. आतां ते क्रिस्तांवाचें भजन करतात. भजन ते गायतात, आयकतात. आतां हिंदू लोकांक म्हणूंक जाता तुमी आमचें घेतलां, हें कित्याक तुमी घेतलां, अशें कित्याक करतात म्हूण आरोप केला. हाका अर्थ आसा वय? हाका अर्थ ना.
आतां आमी आमचो क्रिस्तांव लोक इगर्जेंत दिमी घालता. तशें दिमी घाल मागणें करूंक जाय अशें कांय ना, पूण दिमी घालता. आतां फाल्यां चिंतुया हिंदू लोकान आपल्या मंदिरांत दिमी घालून आपलें मागणें केल्यार आमी म्हणूंक जाता ते दिमी घालचे तुमी आमचें घेतला, तुमी दिमी कित्याक घालतात, तुमी दिमी घालून म्हणूंक जाता हय. हें पिशेपण ठरता न्ही. देखून हेर धर्माचे म्हणचे परस हांव म्हणटा हे आमची ज्यो संस्कृती आसात आमच्या गांवच्यो तांतलें कितें बरें आमी घेवन आमचें केल्यार वायट कितें आसा. आमी कितल्यो वस्तू घेवनात, आमी नेसाण घेतलें, खाण जेवण घेतलें, रिती रिवाजी घेतल्यो, कितल्यो गजाली आमी गांवच्यो आमी घेवनात, घेतलात न्हू. आतां पळय हांगासर ह्या उडपी आनी दक्षिण कन्नडा जिल्ल्यांत आतां उणें जालां, पूण खंयच्याय एका कडेन एक उतर जाता तेन्ना पान फोड एक्सचेंज जाता. ते मागीर तूं एक कोणाचें भाट वा आस्त मोलाक घेताय जावेत वा एक कॉन्ट्रॅक्ट करताय जावेत, नाजाल्यार काजाराचें उतर जाता. पान फोड आमी ते पार्टीक दिता, ती आमकां दितात. म्हळ्यार एक संस्कृती म्हळ्यार आमी मानून घेतले. आतां एकामेका आमकां संबंद आसा आनी आमी आमचें उतर पाळूंक आसा न्ही. ना 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 ती पान फोड ती तुमची पद्दत न्ही अशें खंयच्याय एका धर्मान म्हणूंक जाता ना, म्हणूंक जायना जायना. आनी म्हणलें जाल्यार तें सारकें ना. देखून भजन करचें आसा पळया तें आतां एका विशिश्ट धर्माची न्हय, खंयच्याय धर्माच्यांनी तें घेवेत. आतां पळय चार्ल्स वासाची आतां फास्ट चार्ल्स वास आमच्या मदें ना एसवेडी, ताची भजनां पळय पयलीं ताणें ती हिंदींत केली, मागीर ती आतां कोंकणींतय ताणें केली, मागीर ती हेर भासांनीय जाल्लीं आसात तीं गितां. लोक तीं गितां आयकता, तीं गितां गायता, कितें वायट आसा. हातूंय आमच्या कथोलिकां मदें इल्लें बारीकजीन तपासलें पयलें, तें भजन आमचें न्हय तें म्हण. आरे आतां इगर्जेंत तबला वाजयला तो हिंदू लोकांचो म्हणूंक जाता कित्याक? कोणें सांगलां तबला हिंदू लोकांचो म्हणून? तबला आमच्या भारतीय संस्कृतीचो भाग. आमच्या संगितांत आमी कित्याक तबला वापरूं नये इगर्जेंत? महाराष्ट्रांत तुमी वचा, अहमदनगर जिल्ल्यांत वचा, थंय क्रिस्तांव लोक आसा, तांच्या इगर्जेंत तबला वाजयतात आनी हार्मोनियम आसा वाजयतात. म्हणटच ना तें तांचें, गिटार आमचें, तबला तांचो अशें म्हणल्यार अर्थ आसा ना. सितार सितार कितें एका धर्माचें तें आमकां आयलें हेर धर्माच्या लोकांक म्हूण आमी वापरूंक जायना, सितार वापरूंक जायना, विणा वापरूंक जायना जाता मू. मागीर आतां आमी म्हणूंक जाता वय वायलीन आमचे क्रिस्तांवांचें हिंदू लोकांनी वापरूना म्हळ्यार अर्थ आसा. क्लासिकल कर्नाटकी संगीत पळयात तुमी, थंयसर ते वायलीन वापरतात. आतां गिटारी वापरतले आसात क्लासिकल संगिताक. मागीर म्हणटच जशें आमच्या लोकांचें चिंतप बारीक आसलें आतां तें इल्लें इल्लें विस्तार जावंक लागलां, तशेंच हेर धर्माच्या लोकांनी समजून घेवंक जाय बाबा आमचें कितें तांणी बरें घेतल्यार घेवं दीत. कित्याक आमचें न्हय तें आमच्या मातयेंतलें तांणी घेतलां. आमच्या क्रिस्तांव लोकांची संस्कृती एक विशिश्ट ना. गांवची संस्कृती आमची, गांवचे संस्कृतीन कितें बरें आसा तें आमी घेतलां, तें आमचें. देखीक पळया हांगासर कर्नाटकांत मोती फेस्ताक नवें जेवतात आनी केळीच्या पानार जेवतात. आजुनूय ती पद्दत आसा मू. आतां ती पद्दत आमच्या म्हालगड्यांनी गोंयांत आपणायली. कित्याक हिंदू आसले, क्रिस्तांव जाले, पूण तांणी ते केळीच्या पानार सदांच जेवंक जायना, फेस्ता परबांक जेवचें दवरलें. आनी हांगा तें आदीं काजारांक आसलें, आतां काजारांक ना, कित्याक आतां काजारां वोलान जातात. म्हणटच मोती फेस्ताक ती एक परंपरा सांबाळून दवरली आसा. खंयच्याय धर्मान म्हणूंक जाता ना ते केळी पानार तुमी जेव नजो, ते केळी पानार जेवची ती पद्दत आमची अशें म्हणूंक जाता ना. ती गांवची पद्दत आमी आपणायला. क्रिस्तांव धर्म असो कितें बरें दुसऱ्यांचें आसा पळया तें आमी आपणावंक जाता. आमचें कितें आसा आमी सांबाळचें आनी दुसऱ्यांचें कितें बरें आसा आमी तें घेवचें, तें आमचें जाता. ताचो अर्थ कथोलीक. कथोलीक म्हळ्यार अर्थ कितें?
कथोलीक म्हळ्यार विशाल विस्तार, बारीक न्हय. देखून कोणाचें कितें बरें आसा तें घेतल्यान आमी ल्हान जाता. आतां पळया, हांव चडसो कुर्ता घालता. आतां कोणें म्हणूंक जाता, ओ कुर्ता तो क्रिस्तांवाचो न्हय, तो हिंदू लोकांचो म्हणूंक जाता वय. ना, अरे मुसलमान कुर्ता घालतात, सीख लोक कुर्ता घालतात, म्हणून ती धर्माचो हांगा संबंदच ना. हें नेसण आमच्या गांवचें, आमच्या मातयेचें. तुका पसंद जाल्यार तें तूं घाल, नाका जाल्यार घाली नाका. म्हूण खंयच्या धर्मान ताका लेबल लावंक जायना, हें आमचें तें तुमी वापरूं नजो म्हणून. तशेंच कोण पळय भजनाक विरोध करतात हेर धर्माचे, तांकां आमी समजून सांगूंक जाय, बाबा हें आमी न्हय, आमी ह्या गांवचें घेतलां. आनी तुमी कितलें घेवना वय. मोबायल घेतलो, मोबायल कितें भारताच्या मनशांनी सोदून काडलो ना न्हय. आदी रेडिओ वापरताले तुमी, TV, बायसिकल, आमची सगळीं वाहनां आसात, सगळ्यांनी सोद वावर केल्लो भायल्या गांवांत क्रिस्तांव लोकान वा आनी जुदेवान आनी हेरांनी. पूण तुमी म्हणटात ते भायले ते आमी वापरूं नजो. हाका अर्थ ना. भायले आनी भितरले अशें हाका अर्थ ना. ते बाबा आमकां उपयोगाक पडटा ते आमी आपणावया. त्यो मागीर संवसारी वस्तू जावं दीत वा धार्मीक वस्तू जावं दीत, कितल्यो गजाली आमी आमच्या जिवितांत आमी आपणायल्ल्यो आसात. आमी बिर्याणी जेवता, बिर्याणी भारताची आमकां मुसलमानांनी हाडली. शरबत आसा, सरबत म्हणटा आमी, तांणी हाडली. आमी पियेना, पियेता मू. कोणी म्हणटा वय ना 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 सरबत ती मुसलमानाची, ती पिवंक जायना अशें म्हणटा. पिशेपण जालें न्ही. देखून ह्या आमच्या देशांत आतां बारीक चिंतप येवंक लागलां, एकदम बारीक चिंतप, आनी तें वाडत आसा. आमचें तुमचें अशें करूंक जायना, तशें करूंक जायना. खंय तरी कोणाक तरी भितरल्यान आमची बुन्याद हालूंक लागला अशें दिसता. अरे बाबा तुमची बुन्याद तुमी घट करा पयलें, दुसऱ्यांचेर कित्याक आरोप करतात. तुमची बुन्याद जर घट आसा जाल्यार तुमचो लोक तुमचे लागींच रावता आनी हेर धर्माचो लोक त्या धर्मांत रावता न्ही. म्हणून दुसऱ्यांचेर आरोप करून, दुसऱ्यांक आडखळ हाडून, दुसऱ्यां कडेन झगडीं करून कितें मेळटा ना. आमचो एकवट विविधतायेंत एकवट. युनिटी इन मल्टिप्लिसिटी, युनिटी नॉट इन युनिफॉर्मिटी. ना सोगट्यांनी अशेंच करूंक जाय, अशेंच करूंक जाय ना. कित्याक विविधताय आसा, त्या विविधतायेंत आमी एकवट जोडूंक आसा. जशें एका बागेंत पळया, गार्डनांत एकाच प्रकारची फुलां आसात गे, हांसूं येतात, पूण तेन्ना तितली सोबायना. दुसरी फुलां आसात तेन्ना कितली ती बाग पळोवंक कितली सोबीत दिसता. रानांत गेल्यार एकाच प्रकारचे रूख आसात ना न्ही, विविध तरांचे रूख आसात, विविध फळांचे रूख आसात आनी विविध फळां आमी खाता. तशेंच धर्मांतय सयत आमी विविधताय आसूंक जाय. आनी कोणें हाडली जाल्यार आमी आडखळ हाडची न्हय. पयलीं सुद्दां हांव आतां कथोलिकांचें उलयतां. हेर धर्माचें कितें बरें आमी हाडलें जाल्यार आमी ताका विरोध करचो न्हय. आमी तो मानून घेवया, आमकां बरें लागलां आमी करुया. आतां मागणें घेतल्यार कोणें आतां भजनच करूंक जाय म्हूण कोण हट धरता वय ना न्ही. तशें हांवें तुमकां सांगलें, मागण्याचे विविध प्रकार आसात. खंयच्याय तरान आमी मागणें आमकां बरें लागता तें आमी करूंक जाता म्हणटच तशें हेर धर्माच्या लोकांनी आमचेर आरोप करूं न्हय. हें तुमचें, हें आमचें, तें आमचें तुमी घेवंक नजो म्हणून ना. आमी संस्कृती आपणायला आनी ते संस्कृतींत बरें कितें आसा तें आमी आपणायला. तातूंत आमच्याय लोकांनी विरोध करूंक उपकारना आनी हेर धर्माच्या लोकांनी विरोध करूंक जायना. आनी हेर धर्माच्या लोकांनी विरोध केलो जाल्यार आमी बऱ्या भशेन तांकां सांगुया न्ही, सांगून आमी करया न्ही, जाता न्ही. आतां आदीं आमच्या इगर्जांनी बाल मनशां माथ्यान धांपतालीं, तशें आसलें. आतां ना, आमच्या इगर्जांनी ना, माथ्यान धांपूंक ना. म्हळ्यार माथ्यान कोण धांपयत, तुका कोण आड येना,
पूण मातें धापूंक जाय म्हूण कायदो आसाय ना, कायदो ना. पूण तुका जर एका गुरुद्वाराक तूं वेशी भेट दिवंक वेताय जाल्यार पळोवंक थंय तुवें माथें धापूंक आसा. बाल मनशांनी मात न्हय, दादल्या मनशांनी माथ्याक ते एक तुवालो दितात तुका घालून, तुज्या कडेन ना जाल्यार माथें धापूंक. कित्याक तूं थंय वेताय न्हू, तर तुवें तांची पद्दत पाळूंक जाय. तुवें म्हणूंक जायना ना 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 म्हाका म्हजें जाचें म्हणूंक जाता. तांच्यान तूं वेताना तुवें तांचें पाळचें पडटा. बरें वा वायट हो प्रस्न न्हय, ती तांची संस्कृती. तशें हर एका धर्मांत आपापली संस्कृती आसा, ते पाळटात. आमी आमचीय पाळुया, दुसऱ्यांचें बरें आसूं घेवया आनी आमी गिरेस्त दिव्यवाणीक लागून तुमकां म्हजे विचार पावतात. हांव दिव्यवाणीक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी दिव्यवाणी कार्यक्रम पळयताल्यांनी दिव्यवाणीक उदार मनान सहकार दिवचो अशी हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमचो तुमचो मोग आसूं आनी वाडत वचूं. दिव्यवाणी